श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मुलके प्रतिष्ठे पुन्हा म्हळ्यार सगळे जगत्यांतू एक प्रख्याती पाविले एक उत्सव मार्गशीर महिन्याचे हे पुनवे जावचे आशिल्ले प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीमद विजयेंद्र तीर्थ स्वाम्यान ते उग्र नरसिंहाक मुलके हाणू प्रतिष्ठे केलेले म्हणले सांगून आमू नमगून आयले एक विषय. विजयेंद्र स्वामी म्हळ्यार 60 कलेंतू परिणीत जालेले एक महातपस्वी महास्वामी. आमगेल काशीमठ संस्थानाचे एक यादवेंद्र तीर्थांक शिष्य दिवन आयचे मिसे काशीमठ संस्थान म्हणल्यार एक परंपरा प्रारंभ करून दिलेले श्रीमद विजयेंद्र स्वामी. तशी विजयेंद्र स्वाम्याक आनी आमकां मस्त विशेष संबंध. या प्रतिष्ठे महोत्सवाचे प्रतिष्ठा पुण्यवेचे कार्यक्रमाचे एक विषय तुमकां सांगच्याक आमी रबिले आसा. प्रतिष्ठा महोत्सवाचे हे कार्यक्रमांतू प्रथम जावन कसं म्हळ्यार 7 गंटे इतल्या फाल्यां नजरो काणिक म्हळ्यार गांवतुल्यान पुरा ಒಟ್ಟು कोर्न हे महोत्सवाक आयिल्ले पुरोजनाक देवाक समर्पण कोर्न विशेष जावन आशिल्ले फल ताजे पुराय एक प्रसाद रुपार वांटूचे. ताजे मेरवणिका वासुदेव कुडवा म्हळ्यार आमगेल घरखड दाखून प्रारंभ 7 गंटे जावन गांवतुल्यान पुरा ಒಟ್ಟು करून तें मेरवणिकेरी व्हरून देवा समर्पण करचें. मागीर आयिल्ले पुरोजनाक तें समर्पण जालेले निवेद जालेले वांटूचे. तशें 7 गंटा ह्या नजर काणिकेचे कार्यक्रम प्रारंभ जाता. 8 गंट्याक समजावन श्रीमद संयमेंतीत स्वामी देवस्थाना येवन महाप्रार्थना एक विशेष संबंध काशीमठ संस्थान आनी मुलके कसं म्हळ्यार विंगड खंय नातिले हांगा एक विशय चलता. तें उग्र नरसिंह देवाक काशीमठा स्वाम्यानची सिंहासनार दाखोवन काणू ते तीर्थ मंटप म्हण काय सांगता की एक हे मध्येचे खंय एक अभिषेका रूम आसा की थंय स्वाम्यानची ते देवा हाणू थंय पूजा एक कलश पूजकी स्वाम्यानच कोरून पंचामृता अभिषेक पुरे स्वाम्यानच संपन्न कोरून शियाळा अभिषेक प्रारंभ कोरून म्हळ्यार सगळे अभिषेक ते दुश्ट स्वाम्याल हातान जावचे म्हळ्यार एक संकल्प रे आमगेले काशीमठा स्वाम्यानची कोरून दिवचे. तशी फाल्ल्याचे 8 गंट्याक स्वाम्यान येवन महाप्रार्थना तशीच ताजे मागशीची देवाक हाणू अभिषेक आदी प्रारंभ करून स्वामी मागीर मठा आपास वताचे. बटमाम पुरा हे शियाळे अभिषेक हजारो हजार शियाळे 50,000 वैरी शियाळे फाल्यां येता. ते प्रति वर्स वाडून येतस त्या शियाळ्याचे अभिषेक चलता. 4 गंट्याक समजावन म्हळ्यार आमी एक 3-3:30 म्हणटना शियाळा अभिषेक राबयताचे. 2 गंट नंतर आमी आतां शियाळे घेवचे राबयताचे. पुरोजनाक आमी निर्बंध घाला तुमी 5 शियाळ मान घालाची वरलेल कसं चड शियाळ असल्यार देवासना बंडराक ताजी बाबतो तुमी कसं एक काणेक घाल की तुमगेले सेव पारिगत करत. ते म्हळ्यार आयिल्ले पुरे शियाळे एक निगदीत समयार अभिषेक करच्याक आतां असाध्य जावन आसा म्हळ्यार तितले शियाळे येता. तशी एक 3-3:30 एक शियाळे अभिषेक राबोवन 4 गंट्याक समजावन आपास संयमेंतीत स्वामी देवस्थाना येवन कनकाभिषेक गंगा भागीरथी अभिषेक चलयता. तशी त्या नरसिंह देवाक कनकाभिषेक पुरा जत्तरी प्रसन्न पूजा स्वाम्यान कोरून वैदिकांकी 10 जनाक पुरोजन प्रसाद दिवन स्वामी आपास मठा वताचे. मागीर 6-6:30 गंटा इतल्याक महापूज पुरा चोलन हांगाक विशेष क्रम म्हळ्यार देवा अभिषेक जाल्यार अपास सिंहासना वतरी अपास नित्याचे चलचे आशिल्ले अभिषेक आदी पुरा जावन महानिवेद्य महामंगळारती तदनंतर समराधनेचे पुराय विषय चलता. साधारण 6:30 गंटे इतल्याक समराधन सुरू जाल्ले 12 गंटे ते समराधन चलता. 12 गंटे इतल्याक आमगेले रात्री पुजान मध्यरथा उत्सव त्या मध्यरथा उत्सवाक सामान्य जावन संयमेंतीत स्वामी आपास त्या रथोत्सवांत भाग घेताची. तशी दर्शन समेत
प्रारंभ झालेलो तो उत्सव भितरी 5 सुत्त म्हळ्यार दिपराधने सुत्त म्हणटाची मागीर भायले मागीर रथारोहण रथाचे एक आमगे रथबिदीचे एक प्रदक्षिण जावन मागीर आपास दर्शन हांगा देव भितर येवन विश्रांती पुजा वयर मंटप वयर आशिल्ल्या मंटपार विश्रांती पुजा मागीर रुप्या तेरा उत्सव मागीर नित्या उत्सव प्रारंभ जाता नित्या उत्सव म्हळ्यार अपास दर्शन प्रारंभ जावन वेदात सुतो भजने सुतो वाद्यात सुतो चंड्या सुतो विशेष जावन त्या भैरवाले एक आवेश सुतो एक आसता तदनंतर सर्व वाद्या सुतो जावन मागीर चंद्रमंडला उत्सव म्हळ्यार एक पुण्यव जल निमित्त चंद्रान एक पूर्ण कलेर आसतना चंद्रमंडला उत्सव चलता तदनंतर दर्शन राबता चंद्रमंडला उत्सव वसंत पूजा तरी देवाक सिंहासनार वरचे एक क्रम तशी हे पुरे कार्यक्रम सांगिल्लो आसा पुरजनान हांचो भाग घेवका तुमगेले शियाळ पावोवचे आसल्यार जल तितले वगी पावोका तेन्ना आमकां तें तयार करून अभिषेकाक पावोवच्याक सुलभ जाता 2 गंट भितर हें पावोका म्हणून विनंती 8 गंठ्याक आपास सांगता स्वाम्यान देवस्थाना येवन प्रार्थन मुखांतर मागीर देवाक काडचे विशय आसा 4 गंठ्याक कनकाभिषेक 6:30 गंठ्याक मध्याना पूज जावन महामंगळ आरती महानिवेदन महामंगळ आरती आनी महासमाराधना प्रारंभ जाता पुरजनांनी हांचो भाग घेवका म्हणून तुमकां आमगेले आडलीत वैदिक वृंद सगळे पेटे तरपन तुमकां आमंत्रण